1182 इटलीच्या आशिसांत जल्मल्या सान फ्रांसिसाक जिनियेचे सर सूख आनी आडंबर मेळल्लो. ताचे आवय जिओआनान ताका पवित्र स्नाना वेळा जिओवानी म्हणलें नांव दिलें. त्या काळाच्या रिती प्रकार फ्रांसिस नांवाडीक जावचे आशेवन सरदार जावंक भायर सरलो. 1202 आसिसी फेरेजिया सवे जुजूंक देंवतना हांतू मेथीर जाल्ल्या फ्रांसिसाक 1 वर्स जैलांत रावचें पडलें. एका कठीण पिडेंतलो बरो जाल्ल्या उपरांत 1205 वर्साचे अखेरेक अपोलियांत फेडरिक दुसऱ्या विरोध पाप साहेबाच्या सैन्यांत भरती जावन ताणें केल्ले प्रयत्न ताका स्फोटांत लभलल्ल्या दर्शनावरवीं निर्फळ जाले. एकांतपणांत आनी मागण्यांत आपणा खातीर देवाची कुशी कितें म्हण ताणें सोदली. दुबळ्या आनी पिडेस्तां खातीर ताचो हुस्को वर्तो जावन आसलो. देव मनीस जाल्ल्या घडींतांय इतलो आकर्शीत जाल्ल्या फ्रांसिसान क्रिस्तांव संवसाराक पयले फावटी गर्दनाचो गोठो करून दाखयलो. 1226 ऑक्टोबरान 3 वरार ताचें मिसांव उगडापें जाल्ल्या आनी ताचो मेळ आरंभ जाल्ल्या फोर्पिकोलांत फ्रांसिस मरण पावलो. 1228 जुलय 16 पाप ग्रेगोरी 9 सांत म्हूण पाचारलो.